20 रोटरी पिंक ऑटोचो पयलो लॉट म्हापशा सावन कार्यरत जालो। म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा आणि ह्या नव्या पिंक रिक्षाची चावी म्हापशा हाऊसिंग बोर्ड कॉलनीत रावपी प्रीती केरकार हांच्या सुवादीन केली। ह्या वेळार म्हापशेची नगराध्यक्ष शुभांगी वायगणकर आणि म्हापशा रोटरी क्लबाचे अध्यक्ष रोटरॅक्ट सिद्धेश कोटकार हाजीर आशिल्ले। म्हापशेच्या फामाद देव बोडगेश्वर देवळाच्या वाठारांत ह्या रिक्षेत आमदार जोशुआ आणि नगराध्यक्ष शुभांगी वायगणकर हांच्यांनी ल्हानशी भोंवडी केली। आणि इलेक्ट्रिक असल्या कारणान पयलीं पोल्युशन जावचें ना, आमची सिटी सुद्दां क्लीन उरतली। जितके आयज पयले आसतले तुमी खूब पोल्युशन जाता, तर एक पाऊल फुडें अशें घेवन जर एकट्यान सुरवात केली जाल्यार फुडें अशें खुबशी सुरवात जातली आणि बायलांक आनीक पावर येतली। टेकिंग लोकल वुमेन ऑन बोर्ड आमकां खबर आसा की आमी सदांच सांगता वुमन एम्पावरमेंट, कोणाक लोकांक कशें आमी सपोर्ट करूंक शकता, लोकांक वयर कशें काडूंक शकता। आनी आयज आमकां दिसपाक येता हांगा पिंक रिक्षा दिसता आमकां। इट इज नॉट ओनली अ पिंक रिक्षा बट इट्स एन इलेक्ट्रीक पिंक रिक्षा वेर इट इज पावर्ड बाय अ बॅटरी। म्हाका दिसता 120 किलोमिटराचो ताका रेंज आसा। इट चार्जेस इन अबाउट 3 hours and this rickshaw will ply ladies, women from point A to point B. धुंवर ना अशा रितीन म्हणजे ही गाडी बेस्ट। एनवायरमेंट जर आमचे जपून दवरतले जाल्यार ह्योच गाडयो वापरपाचे फुडें। कसलोच आवाज ना, थंड गाडीन सुद्दां बसले कशें दिसलें ना।